मातेवाचे शुभ वर्तमान। त्यो वस्तोऱ्यो भिवून भिवून आनी व्हडा कुशलकायेन समाधी सोरशिल्ल्यो, वेगी करसल्ल्यो आनी धावी धावी ताचे शिसांक कोलीत करूंक गेल्यो आनी आवचितूच जेजू तांकां मेलूंक आयलो। ताणें म्हणलें, नमान तुमकां। आनी तांणी लागीं सरून ताचे पांय धरले आनी ताका नमस्कार केलो। तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात, वचून म्हज्या भावांक गलिलयाक वचात म्हूण सांगात, थंय ते म्हाका देखतले। त्यो वाटेर आसतनाच राकोणदारांतल्या कांय जाणांनी शारांत येवन घडलोले तितले मुखेल याज्ञिकाक कोलीत केले आनी जाणट्या बरोबर सभा जमून एक थाराव घेतलो आनी बरेच पयशे सैनिकाच्या हातांत घालून तांकां म्हणलें, तुमी अशें सांगचें, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शिसांनी रातयां येवन ताका चोरून व्हेलो आनी हे राजपालाच्या कानार पडत बी आमी ताका सजमायतल्यांव आनी तुमचेर कांयच जड येनाशें करतल्यांव। म्हणटोच सैनिकांनी पयशे घेतले आनी आपणाक शिकयलोले प्रमाणे केलें आनी ही खबर जुदेवा मदें शिपडली आनी आयचो दीस पर्यंत ती चलता। सर्वेस्पराचें उतर।